तुमकां जर आत्तां करियर ऑप्शन चूज करतले आसत जाल्यार जेई आनी नीट आन्सर करप इज कंपल्सरी फॉर द 12th स्टँडर्ड. आपूण कितें करतलो एकदां डिसायड जायना आसत जाल्यार मागीर डिसायड करात. मागीर परत पश्चाताप जावं नाका, अरे हांवें नीट आन्सर केली ना म्हणून म्हाका आतां नर्सिंगाक एडमिशन मेळना, म्हाका बी फार्माक मेळना म्हणून. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द जेई एंड नीट हाऊ टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता. चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनादर वन कॅटेगरी. दोज आर इन द जनरल कॅटेगरी हॅविंग द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन दे कॅन एप्लाय फॉर द EWS कॅटेगरी. बरेचशे फावटी मागीर आमी पळयता की तेजी एडवांटेज आनी कोण तरी घेता. ती आमच्या जनरल कॅटेगरींतल्या इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आशिल्ल्या भुरग्यांक मेळपाक जाय म्हणून हांव मुद्दामून त्या खातीर परत एकदां तुमकां सांगता, दीस इज द रायट टायम. आत्तां करियर समजून घेयात, आपल्याक कितें करपाक जाय तें, आनी फक्त एक गजाल लक्षांत घेयात, देर इज ओन्ली नॉट द डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर इतकेच न्ही, तर आतां पासून म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी GPSC आनी UPSCची तयारी जस्ट आतां पासूनच आफ्टर 12th ठरोवपाक